बाराच्या सर्वेस पोरा तुका निवंदिता महिमा तुझी सदा सदा काळजात दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्याम काय खोटायता दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जीवी तुला भयता बाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा काळजात दिन वाजता. विस्ताती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्यागळ्याच्या 22व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी वरवीं इगर्जेक वचून मिसाक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायनासलेल्या सर्व भवार्थी लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. हे मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून तुमच्या खातीर तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर कश्ट आकांतांक पिडेशिडे वळख जाल्ल्यां खातीर आनी जे कोणा मागता बसयलां तांचे खातीर हे मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागतल्या. हे मिसाचें बलिदान एक खऱ्या काळजां नितळ मनान आमी भेटोवया. एका मनार एक काळजाची जावन सांगता मिसाचें बलिदान भेटोवन एकामेका खातीर आमी मागया. आज प्रती रितीन देवातीन आयरीन कुलासो हिच्या आत्म्याक मिस दिता एंटनी कुलासो बेंगलुरू. देवातीन जॉन डिमेल्लो आनी सिसिलिया डिमेल्लो हांच्या आत्म्याक मिस दिता सिल्वेस्टर डिमेल्लो आनी कुटुंब मैसूरू. पुलगोत्रींत आसलेल्या आत्म्यांक मिस दिता एंड्रू डिसूज आनी कुटुंब किन्निगुडी दुबय. अर्गाजावन भेटयता नेल्सन डिकुनाच्या जल्मादी संदर्भी निशा डिकून आनी कुटुंब अंधेरी वेस्ट. देवादीन एलियास कुटिनो हाच्या आत्म्याक मिस दिता फेल्सी आनी अंकिता कुटिनो बेंगलुरू. अर्गाजावन भेटयता रोनाल्ड हिल्डा आनी रायन कर्नेलियो. देवादीन मिलियाना आनी जॉन मोनिसाच्या आत्म्याक मिस दिता जिसिंता डिसोजा वासई. लेस्ली फेर्नांडिसाच्या बऱ्या भलायके पासत बेगीनच ताणें पिडेंतलो गुण जावचे पासत मिस दिता जिसिंता फेर्नांडीस. रिशल सिक्वेराच्या बऱ्या भलायके पासत मिस दिता ब्लेसी फेर्नांडीस आनी कुटुंब मैसूरू. अर्गाजन भेटयता पिया कैतन गोन्साल्वीस सिर्सी कारवार. ह्या सर्विल्या बसत मागया आम्हा समेस्तां बसत मागया. जे कोणा मागतना बसयलां तांचो उडास काडून तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आयचे देव स्तुती आमकां उलो दिता. आमी जल्मान क्रिस्तांव जेजूचो पाटलाव करता म्हूण आमकां भोगता. पूण जेजूच्या उतरा सारकें जिवीत जियोवन तसो करो पाटलाव करतांगी म्हणलें सवाल आमकांच विचारूंक जाय. जर तर आमी खरेपणी ताच्या उतराकाल तसो पाटलाव करता जाल्यार आमी खंडीत खरे क्रिस्तांव म्हणून दाखोवन दिता. जर तर आमी खरे ताचे पाटलावदार म्हणून
ताच्या करण्यांनी ताच्या उतरां प्रकार चलन आसतना आमी दाखोवन दिना तर खंडीत आमी फटकेरी क्रिस्तांव जाता. तर एक घडी बरो आमी आमकांच सवाल करया, जर तर ताच्या उतरा काल जेवण करे क्रिस्तांव करे पाटलावदार आमी ताचे जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिवया. जर तर ताच्या उतरा काल जिये नासतना ताचे खरे पाटलावदार जायनासलेल्या खातीर सुमये लागचें आनी एकामे लागचें बक्षणे मागया. दोळे दांपया, आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया, नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मुगाळ सुमया, जल्मातावन क्रिस्तांव जावन खरेपणी तुजो पाटलाव करूंक हांव सलवलां. तुज्या उतरा कालची येवंक म्हाका कस्त भोगल्यात. ह्या मुखांतर हांव हे फुटकीरो पाटलावदार जावंक पावलां. ह्या मुखान तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापन बक्षणे मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुझी दया दाखय. मुगळ समया, तुजो पाटलाव करचे करेसीस जावंक तुवें आपणे दिलाय. पूण आमचो स्वार्थ, आमचे संवसारी राठावळ, आमचे लेखावरती आशा थोडे पटी तुजो पाटलाव करूंक आमकां साध्य जावंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापन बक्षणे मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुझी काकूळ दाखय. मुगळ समया, हेरांनी तुजो पाटलाव करीसय आनी तुज्या उतरा काल भगवंतपणाची जिवीतची येसय म्हूण तो आपण दिताय. पूण आमी हेरांकी वाट व्हरतले कुर्डे जाल्याव आमी तुजे पाटलावदार जावंक ना. हेरांकी तुजे पाटलावदार जावंक सोडूंक ना. ह्या मुखान तुका आनी पेल्याक आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापन बक्षणे मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुझी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट तू बापाच्या उजराक बसता. आमचे मागणे मानून घे, पवित्रात्म्या सांगाते देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. येतलोच तू पवित्र, येतलोच तू ईश्वर, येतलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एकडी बरदोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर, जे कोणा मागतावन बसयला तांचे खातीर, ते सवा खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा,
सर्व संपूर्ण देणे तुझे तान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनाय राख आनी मायपासान बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजे प्रास बलिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दीसभर केडण्यांचो माल जाला. हर एकलो म्हजो केबडायो करता. हर एक पावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय जुलूम आनी नाज. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दीसभर अपमानाचे आनी केडण्यांचे कारण जाला. हांव ताजो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणतो. पूण म्हज्या काळजान एक जळतो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका दमावंक प्रयत्न करून हांव थकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. देवाचें उतर हें. मुझा देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. देवा तू समजो देव तुझ्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका मुजो आत्मो तानेता. उदक नतले सुके कूड तुका लालेता. मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. तुझ्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुझी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेष्ठ. मुझे वोण तुझी महिमा वर्णिता. मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. सगळे म्हजे जिणेन हांव तुका वाकणटलो. तुझे नांव काण हात सोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोषाच्या ताळ्यान मुझे वोण तुका वंदितले. मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो तानेता. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भवानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले ओड काकोळतीचो उड्डास काड हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मांडटा तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान
या संवसारी साल तुम्ही आदारिनाकात. बदलाक तुमची मना नवी जावं, तुमचे जिणेचेच रुपांतर जावं, तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदूंक काडूंक पावतेल्यात. आनी खंयचे बरे देवा मानता तसले आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतेल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडूं अशें कसल्या भरवशाक तुमकां पयल्यान म्हूण तुम्ही समजोतेल्या. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो, तुमचे सवे आसो. भगवान मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. तवळतावन जेजू आपणे जेरुजलेमा वयची गरज म्हण आपल्या सिसांक सांगूंक लागलो. थंय मलगड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवन उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मिना जावं सोम्या तुका तें कितेंच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गोवन म्हणा लागलो, म्हजे सरशिलो पयसर सयताना म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरी सुकोवन घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संवसार जोडलो म्हणया तर तातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवेत? मनशा पूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुता सवय येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, समातेवाच्या वांजेलांतल्या त्या सुवार्तेंत जेजूची उतरां आमी आयकलीं. पेद्रूक जेजून म्हणलें तें उतर, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. मनीस कशें चिंता? मनीस कितें समजता? हांव आनी तूं कितें चिंताव म्हणलें आमी जाणा जावंक जाय. मनशाचें चिंताप तें आरामदायक वा आरामाचें चिंताप. मनशाचें चिंताप सुशेगपणाचें चिंताप. मनशाचें चिंताप संतोशाचें समृद्धेचें चिंताप. मनशाचें चिंताप कुशलकायेचें तें चिंताप. मनशाचें चिंताप वर्तेपणाचें, नावार्दीकपणाचें आनी महिमे बरीत आसचें चिंताप. आनी हें चिंताप मनशाचें. देखून हो मनीस चिंता आपणें बरें शिकप जाय, आपणाक बरें काम मेळप जाय, आपणा थंय बरे पयशे आसत जाय, आपणा थंय जायती आस्त बदीक आसत जाय, आपणा थंय जायतो दुडू भांगर आसत जाय, आपणा थंय व्हडलें घर आसत जाय, आपणाक बरी सोबीत पतीन वा पती आसत जाय, वा आपणाक जायतीं भुरगीं आसत जाय, आनी आपणाचें कुटुंब भोव बरें संतोश बरी जाय जाय. आमचे लागीं सगळ्यो वस्तू आसत जाय, आमच्या लागीं कार आसत जाय, आमच्या लागीं मस्त गाडयो आसत जाय, आमच्या लागीं सगळें तांगेर नातलेलें आंगेर नातलेलें आमगेर आसत जाय. असलें चिंताप.
पण मनशाचें आनी एक चिंता आसा, आमकां कश्ट आसूंक नजो, आमकां दूख आसूंक नजो, आमकां कंत आसूंक नजो, आमकां बेजाराय आसूंक नजो, आमकां वायट आसूंक नजो, आमकां पिडाशिडा आसूंक नजो, आमकां दूख आसूंक नजो, आमकां रडणे विळाप आसूंक नजो. आमचें जिवीत फकत संतोशाचें 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 आसूंक जाय. असले चिंताप, असले चिंताप आनी असलेच चिंतपान जियेतल्या आनी असल्याच चिंतपान वाडटल्या त्या मनशांक जेजू आज मुजेसर शिलो पयसर सैताना म्हूण उलो दिता. कित्याक ती देवाचीं भुरगीं न्ही, ती सैतानाचीं भुरगीं. सैतान आमकां आशा लायता, तूं थंय गेल्यार तुका बरें बरें जातलें, तें करतलें आनकी बरें जातलें म्हणून आमकां आशा लायता आनी तें काम करूंक तो आमकां उत्तेजीत करता आनी तें काम करूंक आमी फुडें सरता आनी आमी शिकून पडटा आनी आमकां शिक्षा मेळटा. थंयसर बरें भांगर आसा, चोरी कर, चोरी कर, विकलेल्या पयशांत व्हडली गाडी घे, घर बांदवा, जायते पयशे तुका जातले, आरामाचें तुजें जिवीत जातलें म्हणली एक चिंतना एका मनशाच्या काळजांत सैतान ओमता आनी त्या काळजा प्रमाणे त्या चिंतना प्रमाणे हो मनीस वेता आनी ती चोरी करता जाल्यार क्रमेण ताणें एक दीस जैलाचे भितर बसूं जाय पडटा. देखून ते मनशाचें चिंताप संतोशाचें मनशाच्या ह्या संवसारी चिंतपांत सैतानाचो एक सांगात आसा. देखून जेजू म्हणटा मुजे सरशिलो पयस सैताना. तसल्यांक जेजू खंडन करता. देवाचें चिंताप कसलें? देवाचें चिंताप तें कश्टांचें आरामायेचें न्ही. देवाचें चिंताप तें भोव कश्टाचें. देवाच्या चिंतपांत कश्ट आसात, वळवळे आसा, पिडाशिडा आसा, नश्ट आसात, नुकसान आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा, हें सगळें आसा. देखून जेजून म्हणलें आसा तुमी अशीर दारवटांतल्यान भितर सर जाय. अशीर आनी अशीर दारवटांतल्यान भितर सरता तो सर्गीच्या राजाक पावता. कोण पळय रुंद दारवट्यांतल्यान आरामाच्या जिवितांत भितर सरता ताका सर्गीच्या राजान भितर सरूंक भोव कश्ट मारतात म्हणलें सुत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून कश्ट, कंत, बेजाराय, दूख जिविताचो एक वांटो म्हणलें सत आमी चडांक जावंक जाय आनी त्या कुशेक कल्तीमान घालून आमी फुडें वचूंक जाय म्हणलें सत आयची सुवार्थ आमकां दिता. पळय हांगासर जेजू आपणाच्या कश्टा विशांत, आपणाच्या वळवळ्या विशांत, आपणाच्या मरणा विशांत, आपणाच्या पुनर्जिवंतपणा विशांत हांगासर उलयता आनी हें उलयतना थंयसर शीस आसलें. शिसांक बेजार जालें आनी पेद्रू म्हणटा ह्या संदर्भार तुका तें बिलकूल घडना जावं, तुजें तें बिलकूल घडना जावं, तुका फकत तुका तांबड्या कार्पेटीचो स्वागत मेळो, तूं चलच्या त्या वाटेक लोकां आंग उस्तरां आंतुडून दीत, ओलयो ताळयो घेवन जय जय दाविदाच्या पुता, ओजान्ना दाविदाच्या पुता म्हूण मात्र म्हणून दीत. तुका धिक्कार म्हणचें नाका, तुका तिरस्कार करचो नाका, तुका जरबान मारचें नाका, तुज्या मस्तका कांट्याचो मुकुट सुचो नाका, तुका कुर्सार किळोवचें नाका, कुर्सार तुवें ओळवळचें नाका, कुर्सार तुवें मोरचेंय नाका. तें जिवीत कश्टाचें नाका, आरामाचें जिवीत तुका मेळ्ळ्यार पुरो. कशें ताबोर पर्वता रुपांतर जातना तो वैभव हांवें पळयल्लो, पेद्रू म्हणटा हांवें पळयल्लो, तसो वैभव तुका आसल्यार पुरो. थंयसर आमी 3 तंबू मारया, एक मैजेक, एक एलियाक आनी एक तुका, तुज्या सांगाता आमी रावता. थंयसर कश्ट नात, कंत ना, बेजाराय ना, तसलो संभ्रम, तसलो संतोश आमकां आसल्यार पुरो म्हणलें सत चिंताप पेद्रू थंय आसलें. आनी ह्या चिंतपाक सरी जावन तो हांगासर म्हणटा तुजें तें घडना जावं. पळया हांगासर जेजूक पेद्रूचेर राग येता आनी पेद्रूक जेजू म्हणटा मुजे ससिलो पयसर सैतान म्हणटा तो. कित्याक तो देव चिंता तशें चिंतिना पेद्रू, मनीस चिंता तशें चिंता. आनी मनशाचें चिंताप कुशल बरीत आसा जाल्यार, कुशलकायेचें दादोसकायेचें मात्र आसा जाल्यार तें सैतानांत आयलेलें चिंताप आनी तें सारकें न्ही म्हणटा जेजू. आनी ह्या मुखांतर पेद्रूचो खंडन करता. आदल्या सुवार्थेक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार, आदल्या आयताराच्या सुवार्थेक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार थंयसर जेजू म्हणटा हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा. तूं एलिया म्हणटात, तूं जेरेमिया म्हणटात, तूं स्नानीक जो म्हणटात, तूं प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात, तुमी कितें म्हणटात? हांव कोण म्हणून म्हणल्या वेळार पेद्रून म्हणलें तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत, तूं क्रिस्त, सर्गा संवसार सोदूनी, वैभव तुजो, अधिकार तुजो, सगळें तुजें, कश्ट बेजारें तुजें, तें नांव कोण ना म्हणल्या त्या चिंतपान तूं तिरांनी जाप दिल्ली जावंक पुरो. आनी हांगासर जेजू ताका शाबासकी दिता. हें तुका सांगलें पवित्र आत्म्यान,
तुका कळीत केलें देखून तूं सांगताय म्हणालो आनी ताका शाबासकी दिली पेद्रूक. पूण थंयसर मुंदारून जेजू आज ताचे कश्टां वळवळ्या विशयां सांगतना पेद्रू तें स्विकार करूंक तयार ना. कश्ट वळवळे बिलकुल स्विकार करूंक ना तयार ना. देखून जेजू म्हणटा बोवापूर बायल म्हणटा जो जर कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरी सुकोवन घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. पळया कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तो आपणाकच इन्कार करूं दी, त्याग करून दी आनी आपलो कुरीस म्हणल्यार आपले कश्ट तो उखल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी म्हणटा तो. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो जीव वगडायता, जो आपलो जीव निजायकी म्हजे वसत वगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता म्हणून सोमी आज सांगता. देखून जेजून म्हणलें आसा कुडीचो जीव काडटा त्या मनशान तुमी भिये नाकात, आत्म्याचो जीव काडटा त्या देवाक तुमी भियेया. देखून तुमी जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरतात आपणाक इन्कार करा, तुमचो कुरी सुकल करा आनी म्हज्या फाटल्यान या म्हणटा सोम्याचें उतर. देखून ताणें म्हणलें आसा जो कोण म्हजो पाटलाव धर देखून तुका कश्ट सोसूंक मेळटले, दगदणी बगूंक मेळटले आनी नाना तरांची घडपां कर तुजे विशयान आड उलोवंक मेळटलें. तुवें कंत जावचें न्ही, तुवें बेजार पावचें न्ही, तुवें संतोषपुरी जायसय, कित्याक येतेश्ट प्रतिफळ सर्गीच्या रासांत तुका तयार आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हांगासर मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो. आपलो जीव वाटावन सगळो संवसार आपणायलो म्हण चिंत्या तातूंत ताका कितें फायदो? कांयच फायदो ना. तो जीव पाटी काडूंक जाता गी, परत ताणें जिवांत उठोवंक जाता गी, परत ताणें आपणायलेल्या संवसारांत राजवटकी सोडोवंक जाता गी? जायना. ती तात्कालीक गेली ती. देखून तें गरजेचें न्ही. ताच्या बदलाक सर्गींच्या सोम्याचो पाटलाव करून आपणाच्या जिविताचें इन्कार करून आपणाच्या जिविताचे कश्ट उखलून धरन सोम्याचो पाटलाव आमी करता जाल्यार सर्गींचें जिवीत आमी जोडूंक शकतले, सोम्या संगत आमी रावूंक शकतले. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार आमकां कश्ट नाकात, आमकांय कंत नाका, आमकांय बेजाराय नाका, आमकांय पिडा शिडा नाका, आमकांय वळवळे नाकात. आमकां आरामदायक जिवीत जायचें आनी तें मात्र आमी सोदून वेता. आमकां खंय संतोष मेळटा, खंय तृप्ती मेळटा, खंय समाधान मेळटा, खंय आमकां बादाकच ना, आरामदायक आमकां जिवीत लाभता, थंयसर आमी धांवता. आमकां हे रगळे, आमकां हे कश्ट, आमकां अनवरां नाकाच. जर जेजून तसलें चिंतलें जाल्यार तो कश्ट मरण सोंसतो ना, तो वळवळतो ना, तो मरतो ना, तो पुनर्जिवान जातो ना आनी देवाचो पूत म्हूण संवसाराक परगट करूंक ताका साध्य जाता ना. पूण देवान दिल्ली खुशी, देवान दिल्ले कश्ट देवाची खुशी म्हूण समजोन खरेपणान ताणें ववयले आनी देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालो. आमच्या जिवितांत आमकां येवंकाचे कश्ट देवाची खुशी म्हूण आमी इलकोवंक जाय, देवाच्या कुशेक आमी कल्तिमान घालूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी खंडीत जियेल्या जाल्यार सर्गीच्या राजांत आमी जियोंक शकतले. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हें चिंताप आमी मतीन दवरया. कश्ट, अनवरां, पिडा शिडा जिविताचो एक वांटो तो आसाच, ते धैर्यान फूड करचें आनी ह्या मुखांतर सोम्याचो गौरव पाटलाव करचो जावंक जाय आमचें क्रिस्ती जिवीत. आनी ह्या प्रमाणे जियेल्या जाल्यार खरें क्रिस्ती पाटलावदार म्हणून आमी दाखोवन दितले. थोड्या वर्सां फुडें मणिपाल KMC आस्पत्रेंत एक पिडेस्त स्त्री कॅन्सर पिडेंत वळवळून आसली. तिच्या लंग्सांत कॅन्सर जावन थंयसर वळवळून आसच्या संदर्भार तिच्या खातीर मागोवंक म्हणून म्हाका थंयसर आपोवन व्हेल्लें. ती सुमार 30 आनी 3 वर्सांची एक तरणाटी स्त्री, दोगां धाकटुल्या भुरग्यांची आवय. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार ती तिच्या जिविताच्या निमाण्या पयणार ती आसली. डाक्टरान म्हणलें फकत 2 म्हयने ती वाचतली, उपरांत ती वाचची ना. सगळें कॅन्सर तिच्या लंग्सांक वचून सगळ्या कुडीक तें विस्तारलां. ती वाचचे संदर्भ भोव उणें. ह्या संदर्भार निमाणो संस्कार तशेंच तिचे बसून मागच्या हांव थंयसर गेले कुडले तिणें म्हाका आसो दिलो आनी म्हळें तुमी कशे आसात फादर? हांव बरो आसा म्हळें. हांवें विचारलें तूं कशी आसाय? ती म्हणाली हांव बरी आसा. आनी ह्या वेळार तिका संस्कार दिलो, तिचे बसून मागलें आनी अशें उलयतना म्हळें
इतल्या तरणाट्या प्रायर असले कश्ट तुका येवंक नसो आसले. हे संदर्भात ती म्हणाली ती देवाची खुशी फादर. आमचे कश्ट ते आमी जोडून घेतलेले देवान दिल्ले ते कश्ट आमी वोवंक आसात, आमी ते सोसूंक आसात. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक आसा. सोम्यान ती खुशी पाळी नातली जाल्यार सोमी कश्ट सोंसतो गे म्हणाली ती. तिच्या अंत काळार जाल्यारय ती दुखांगळे नासतना रड नासतना एकदा दोसभरीत संतोषभरीत उतरांनी सांगची ती उतरां पळयतना म्हज्या काळजांत खंडीत एका रितीचे एक उद्वेग, एका रितीचो एक दूख थंयसर म्हाका भोगलें. आनी ती म्हणाली तवड हांव मरता म्हूण म्हाका बेना फादर, हांव मरता म्हूण बेना. कित्याक मनशान एक दीस मरूंकूच आसा. पूण धाकटुल्या नेण्ट्या भुरग्यांक सांडून वचूंक मात्र इल्लेशें म्हाका बेजार जाता. पूण सर्गेच्या राजान वचून तांचे खातीर मागतली आनी कोणीय तरी तांकां बरें करून पळयतलो म्हणलो बरो वचो म्हाका आसा म्हणून ती म्हणाली. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्या तेंपान ती देवादीन जाली. पूण पळया असलो एक भावार्थ कश्ट जिविताचो वांटो म्हूण समजली ती ददोसकायाचें संतोषभरीत मरण ती मरोंक शकली. आनी सर्गेच्या राजान आसून आज त्या भुरग्यां खातीर मागता म्हणलो बरो वचो खंडीत आमचो. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, असल्यास बरोवशान आमी जियेवया. कश्ट अनवरां आयले म्हणटाना, पिडा शिडा आयली म्हणटाना, कंगल जायनासतना, रडनासतना, विळाप करिनासतना, वा थंय हांगा धांवनासतना, वा माट मंत्रां केल्यान पितीसपणां केल्या म्हूण थंय हांगा धांवनासतना खरेपणान सोम्याचो पाटलाव करया. ह्या कश्टां आकांता वयर जैत जोडया आनी खरे क्रिस्ती पाटलावदार म्हूण दाखोवन दिवया. तसो सोमी जेजू क्रिस्त कश्ट सोंसुल्लो, कश्टांचेर जैत वेल्लो, आमकांय आमचे कश्ट सोंसूंक, कश्टांत जैत व्हरूंक आनी ताचे खरे पाटलावदार करूंक आदार करपा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवाते आसूल आमचो भावार्थ परगट करया. सतमंतां देवाक सर्वदेवदारा बापाक सगळ्यांनी भितर असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो, आमकां मरयेंतान जल्मलो, 5 विलगांतांनी कोच सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेविलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्वदेवदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकाचें भक्षणे कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावना भयणीनो, आमी आत्तां उसारलेल्या त्या त्रिएक देवाचेर दवरलेल्या पातयेन भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांया तळा समर्पिया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपणाक दिल्लें मिसांव खरेपणी तें जारी करूंक, कश्ट अनवरां मदें जैत जोडूंक जायची सगळी कृपे देणी तांकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी, सरकार अधिकाऱ्यांनी तशेंच सरकार सरेतल्या सर्व सरकारांनी प्रतिरितीन राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन न्यायनितीन चलोवन कश्ट अनवरां मदें सता नितीन चलोवंक, सताचो पाटलाव करूंक, ह्या मुखांतर आमच्या देशांत शांतीचें समाधानाचें राज्य स्थापन करूंक, सर्व लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निरंतरी निस्वार्थीपणी वाव उरूंक जायचे कृपे देणी तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवंक, आपणाच्या जिवितांत येवचे सगळे कश्ट धैर्यान फुडें करूंक, सलवणीक तांणी निराशी जायनासतना बरोवशान फुडें सरूंक जायची सगळी कृपे देणी तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या आकांताच्या काळार कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येतल्या, कोरोना पिडे वरवीं आकांतांक वळख जाल्ल्या समेस्त तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भिरांती विणे धैर्यान जिवंक आनी ह्या मारेकार ह्या संकश्टांतलें बेगीन सुटका सोडवून जोडूंक जायची सगळी कृपा देणी आम्हा समेस्तांक फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत असलेल्या आमच्या भावा भयणींक राखानी सांबाळ, तांच्या वावरांत तृप्ती संतोष समाधान तूं दी, वावरांत बदलती फावो कर, तांच्या वावंटीचो फळ येतेश मापान तांकां मेळोसो कर, सर्व वायटांतलें विघ्नांतल्या वरांतलें पिडे शिडेंतलें तांकां निवार म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मंगळा सोम्या प्रतिरिती मागता आमी आमच्या सर्व ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्तिकां बसत
खऱ्या काळजान आनी मनान ह्या माध्यमा मुखांतर एमिसाचें बलिदान ती भेटोवन आसात तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तुजो खरेपणी पाटलाव करूंक कश्ट अनवरां मदें धैर्यान तुजो पाटलाव करूंक आनी बरोबर सोसणी नासतना बरोवशान जिवंक जायची सगळी कृपे देणी तांकां फोव कर. तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. ही घडी बरदोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतना बसयला तांचो उडास काडया तांचे बसत आमी मागया. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन स्वीकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसा. मनशा जिवितांत कश्ट अनवरां पिडाशिडा सगळीं आसा. जिविताचो हो एक वांटो म्हणलें समजून घेवन धैर्यान ते सोसूंक धैर्यान ते फुड करूंक बरोवशान जिवंक जायची सगळी कृपे देणी मनशा कुळा पावय. आनी ह्या मुखांतर तुज्या पुताचे खरे पाटलावदार आमी जायशें कर म्हूण आमी मागतां. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हाका सोपून सर्वेस्परा दिता सरस तुज्या उदाहरणा दिला तुमका मिळेल तुमका जीवित समोर जातलो सस्ता स्वीकार तू कर म्हाका मोगा म्हज्या दर्या. हर एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको गुंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. गे बापा आमच्यो काणिको गुंडो आनी वाय तुका परपुच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवे दादेव बापा मानतात असलें जावं म्हूण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळमेक आमच्या नक्या प्रभूच्या देवाक सेवेस्पोर मानून घे. जिव्या आमच्या भोवमोगाळ पवित्र देवानी बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवेत आनी पवित्रताय संपूर्णायन आमकां फोव जावं. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचे अजाप ताणें केले. पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां वरतो मान फावो केलो. वेसून काडलेली कुळी याजकी राज्य कुळो पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्व थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit dălbarațo servis portu. Sărgali so sarbala tuja văibava.
उसर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय उसर्गी तुका जय जय बापा कुरसू तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतासो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जिवंतपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्ट गतीदंत आलेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांवकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदता भाग्यवान जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन मुगळ भावानो भयणीनो दिसपडटे आमच्या जिविताचे कश्ट धैर्यान फुड करूंक जायची सगळी कृपे देणी मागून सुमयान शिकलेले मागणे भक्तीन सांगात मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी उशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार देवी करुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमचे त्यांनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माय मोगसो आनी एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिंबी घालया. पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली. देवाची खुशी म्हूण जाणा जाल्लो सोमी देवान दिले सगळे कश्ट सोंसणिकायेन सुसून कश्ट अगांतांत जैतेवंत जाल्ली पुनर्जीवन जाल्ली आनी आमी आमचे जिविताचे कश्ट जिविताचो वांटो म्हणलें समजून धैर्यान फूड करूंक आनी जैतेवंत जावंक आपोवणी दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मगळ बावडीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो क्रिस्त प्रसाद उंडे आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साध्य ना देखून आत्मीक रुपार क्रिस्त प्रसाद सेवचे प्रयत्न आमी करया. सोमी आमच्या काळजांत तुवें आमच्या मतीन तुवें आमच्या जिवितांत तुवें आमच्या संगात तूं राव आमच्या कश्टांत धैर्य दिवंक तुवें आमच्या कश्टांत धैर्यान ते फूड करूंक तुवें आमकां सदांच कृपा आनी सकत बळ दिवंक तुवें म्हूण मागून सोम्याक आमचो कर्ण घेवया. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे खांदी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रेक आमी सर जावन आसा भासायल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पात येता तुझी ससाय मागता यात्रेक आमी सर जावन आसा भासायल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पात येता तुझी ससाय मागता. प्रार्थुया. प्रितेच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा सर्गेच्या जेवणात तुवें आमकां ददोशी केल्याय मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगांत तिर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भावनो भयणीनो भुरग्यानो भोव शिस्तेन भोव मोगान खऱ्या काळजां आनी मनान ही मिसाचें बलिदान भेटयलेलें तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पडयतां. हांव खंडीत देव बरें करूं म्हणून फोवो भाऊ मॅक्सिसो आनी भयण लाविटासो भोव अपुरबायन संगीत करून आम्हा समेस्तांक मिसाच्या बलिदानांत क्रियात्मक रितीन वांटेली जावंक तांणी वर्ती मिनत काडल्या. भाऊ मॅक्सी लाविटा तुमकां देव बरें करूं. भाऊ जॉयसन असो विल्मासो उपकार बावडता. फाटल्या जायत्या तेंपात हांव भाऊ जॉयसन मिसाची मांडावळ करते आसा तसो मनपूर्वक उपकार बावडतना विल्मासोय उपकार बावडता. ही मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवंक जायत्या तेंपात हांव निरंतरी वाव करून आसात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळ्ळी तशेंच ताचो पूत अविनाश गंगोळ्ळी आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबा सदस्यांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. सोम्या खातीर आनी घरचे मिसांव सोमी आशिर्वादीत करून दी हेतेच प्रतिफळान भरून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दिसपट्टें आयताराचें मीस मंगळाराचें मीस आनी ब्रेस्ताराचो शेरमांव तुमच्या खातीर आमी परगट करता. तो तुमी पळया हेरांकय तुमी तो पळोवंक उत्तेजीत करा. ताजें लिंक हेरांकय तुमी धाडा आनी अशें ह्या मिसावांत तुमी सहभागीदार जाया म्हूण तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. आस्तावन आमी प्रते रितीन मोतीमायाचें नवेन सुरू करता. ह्या नवेनांत वांटेली जावंकी आनी प्रते रितीन
ह्या नव्या वेळार तुमच्या खातीर विशेष करून आमी मागता तस स्वामी जेजू मरिया मायाचे उदरी चलून मल्लो तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आतां सगळीं दिमी घालया त्रिनादीचो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार दी मुझ्या दिव्यांतेल हांवें जळच्या दी सोम्या तेल मुझ्या दिव्या दी मुझ्या दिव्यांतेल हांवें जळच्या फावो कर जळच्या काकेर पोरया. गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना रायाच्या राया. गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना राया. दी मुझ्या काळजान मोग सेवा करच्या दी सोम्या मोग मुझ्या काळजा दी मुझ्या काळजान मोग सेवा करच्या सेवा करूच्या काकेर पोरया. गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना रायाच्या राया. गावया होजाना गावया होजाना गावया होजाना राया. मोगाळ पुता सोमे हांव मोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगीन गुरुसाचे कृपेन निवरम आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी